मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. मडगांवां भर पावसात गटारांचे काम, स्कुलाच्या भुरग्यांक अपघाताचो भय, सरकशी करत हुपचो पडटा रस्तो. अजून खड्डेमुक्त जावंक ना गोंय, सालिगांवचो रस्तो भरला फोंडकुलांनी. थळावे फुर्योज म्हणटात कंत्राटदाराचेर करात FIR. रातभर झडलो पावस, सेगीत पावसाक लागून बुधवारा पातळीत थंडसाण. फुडले 2 दीस जैसे थे हवामान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारी कामात कमी शिमीट वापरतात अशें म्हणटात. सरकारी कामांनी अक्कलय कमी वापरतात अशी टिका जावपाक लागल्या. मडगांवां भर पावसात तेची देख मेळ्ळ्या. बस स्टँडा कडलें गटर काम सुरू केलां. खास करून शाळेंतल्या भुरग्यांक सरकशी करत गटर हुपतानाचे देखाव पळोवचे पडटात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज तुमकां दाखयता आमी की सरकारालो ह्या PWDचो प्लॅन नासलेलो डेव्हलपमेंट. आज तुमी पळयतात जी पुलीस स्टेशन आसा हेजे मुखार जी ड्रेनेज आसा, ह्या ड्रेनेजी जे PWD काम करता, ह्या PWDक मात सुद्दां खबर ना की आतां इस्कॉल कॉमेर्स जाता आनी हांगा जो 4 ते 5 इस्कॉल आसा, त्याच बरोबर कॉलेज आसा, हायर सेकंडरी आसा आनी हांगा इतले ट्रॅफिक जाम जाता. एक वटेन पुलीस स्टेशनार लोक येतात, ते गाडी पार्क करतात आनी दुसरे वटेन इस्कॉल जेन्ना सुट्टा त्या टायमार हांगा कशे भुरगीं जे आसात हे माकड उडी मारतात ते भशेन उडी मारून वचपा पडटा. आनी सपोज जर ह्या भुरग्याचो पांय उडी मारतना जर मात जर स्लीप जालो जाल्यार तेगे पांय मोडोन वचपाचो. म्हणून आमी सांगतात की PWD कडेन प्लॅन म्हणटना ही काम आसा हें इस्कॉल कॉमेर्स जावचे पयलीं करपाक जाय आसलें. आतां तुमी इस्कॉल कॉमेर्स जातरे तुमी आज हें काम करतात म्हणटरे हेजे वयल्यान तुमकां कळटा, सगळे लोकांक कळटलें की आमचो प्लॅन कसो आसा म्हणटा. हे जर प्लॅन जर अशें जर आसत जाल्यार गोंय हें वयली पावण्यार पावतलें हें नक्कीच आसा, दुबाव ना हितून. आनी हेजे वयल्यान तुमी पळयात आज लोकांनी खुबशे टिका केले कडेन आसा की हें कितें काम म्हणून पावस पयलीं काम करपाचें, इस्कॉल कॉमेर्स जावचे पयलीं करपा म्हणून. पूण हांगा कांय ना. हांगा अशेंच प्लॅन नासलेलो डेव्हलपमेंट पूण तो पळय मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट आनी तेजे ऑपोजीट आसा बस स्टँड आनी हीं भुरग्यां बसी खातीर थंय वयतात आनी तांकां हो त्रास जाता. आता हे पुलीस स्टेशन मडगांवचे मेन पुलीस स्टेशन फुडल्यान हे सगळें काम चालू आसा. काम चालू आसा म्हयनो जुलयाचो, जून जुलय आनी मायाच्या म्हयन्यान ह्या एप्रिला म्हयन्यान हें काम जावचें आशिल्लें. कित्याक सुट्यान काम केलें जाल्यार आज स्कूल आहा फुडें. पॉप्युलर हायस्कूल आसा, दोयला हायस्कूल आसा, दामोदर कॉलेज आहा, RMS आहा, दामोदर हायर सेकंडरी आसा आनी फातिमा स्कूल आसा. हे सगळे स्कुलाची भुरगीं हे सायडीन येता वता आनी तांकां झेरॉक्स हे ते सगळे मारचे पडटा. तांकां हांगसान हांगा उडी मारपाक पडटा. आनी दुसरें ते बस स्टँड आसा, हांगा सगळें बस स्टँड आहा आनी हांगसान थंय वचपाचें आनी हातूंत हें काम जें घतरून दवरलां तेणी कितलेशे भुरगे हांगा इंजर्ड जावपाक शकता, जाल्ले आसात समजा. तर हाका लागून हें गोवोरमेंटान जें काम केलें तें प्लॅनिंग ना, सिस्टम ना, कांय ना. PWD हें काम पयलीं करचें आशिल्लें अशें करून ते लोकांक त्रासांक घालतात. तशें करपाचें न्हू तेणी. सरकारान अगर जेन्नाय केन्ना काम घेता तेन्ना तेणी प्लॅनिंगान आनी बरे भाशेन करपाक जाय आनी हे लोकांक त्रास करून करपाचें न्हू. पण हो प्लॅन ना म्हणून आज ही परिस्थिती जाल्या. प्लॅन ना म्हणून परिस्थिती जाल्या. ताका आतां जुनाच्या म्हयन्यान आनी जुलया म्हयन्यान हें काम करपाचें पण पिशे पासून सांगतालो बरें कितें नाका आशिल्लें काम करपाचें. लोकांक त्रास करता मरे, मडगांवकार खास करून त्रास करता. आनी हेणे हाचो मडगांवचो जो MLA आसा आनी ते हांगाचे जे कॉन्सिलर आसा ताणें हांगा हाजेर लक्ष घालचें. हे भाशेन हे पाजट काम करून कांयच फायदो ना. आनी हे म्हाका दिसता आनी वर्सांत पावस पडलो जाल्यार हे म्हाका दिसना बरे भाशेन उरतलें म्हणून आनी म्हणून वयतलें. लोकांक त्रासाक घालपाचें काम न्ही.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर. राज्यात सध्या घोग्यांनी पावस पडटा. गिमात धरणातल्या उदकाची पातळी देंविल्ली, सध्या ती वाडल्या. सध्या आमठाणे धरणाच्या उदकाची पातळी वाढून 46.20 सेंटीमीटर झाल्या. WRDच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिल्या. पळ्यात महेश गोवेकरचा रिपोर्ट. आसा आणि जे डॅम गरमीच्या दिसांनी कमी जाल्ली त्यांची पातळी ते आता भरपाक लागिल्ले आसा. आमी पळयतात की आमी जे आसा थंय आमठाणे डॅमार आसा जो दिवचल तालुक्यान येता, तेजो गरमीच्या दिसांनी त्याची लेवल जी आसा ती 42 मिटर्स जाल्ली आणि आता त्याची WRDन माहिती दिल्ल्या प्रमाणे त्याची लेवल जी आसा ती 46.20 सेंटीमीटर जाल्लेली आसा. म्हणजे एक समाधानकारक अशें बाब आसा ती. म्हणल्यार जे उदक वचपाक जाय तितक्या लेवलाचेर ते पावसले आसा आणि आता फुडें पावस पडलो जाल्यार तो डॅम आनीकूय भरतलो, तातूंत कांय शंका ना. पूण जे साळांतल्यान पंप करून जे डॅमान उदक घालताले ते सध्या बंद केल्ले आसा, कित्याक तर पावस मोठ्या प्रमाणान ह्या वाठारांत पडटा. हो डॅम जो भरला तो एक समाधानकारक भरला आणि फुडें असोच भरत रावतलो, कित्याक तर ह्या डॅमाचेरूच अस्नोडा ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेचेर ते डिपेंड आसा आणि हांगांतल्यानूच ह्या डॅमांतल्यान उदक थंय सप्लाय जाता आणि तें उदक दिवचल तालुक्याक थोडे कडेन तशेंच बार्देस तालुक्याकूय सप्लाय जाता. समज हो डॅम बऱ्या रितीन भरलो जाल्यार फुडें गिमान लोकांक तितकेशे उदका खातीर त्रास जावचे ना. त्या खातीर हो डॅम भरप एक सामकी गरजेची आसा. कित्याक सांग, हो डॅम सामको मदल्या हितूर आसून दिवचल तालुक्यान आसल्या कारणान आतां हांगासर दुसरो ट्रिटमेंट प्लांट जातलो, कित्याक हांगासर इंडस्ट्री एरिया येवपाची आसा. त्या खातीर हो डॅम सामको इम्पॉर्टंट आसा आणि ह्या डॅमा खातीर सरकारानूय खुबशे हांगासर जे आसा प्रोजेक्ट ते हांगा करपाचें थारायलां. तातूंत कळटा की हो डॅम भरप आणि हो डॅम जो सामको इम्पॉर्टंट दिवचल तालुक्याक आसल्या कारणान हो डॅम भरपाकूच जाय. आणि आतां पळयतात की हो डॅम आतां समाधानकारक भरलेलो आसा आणि असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार ह्या डॅमांतलें उदक वाडत रावतलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रस्त्यांचो प्रश्न गोंयांत अजरवर जावन रावला. एका तेंपार मुख्यमंत्र्यान घोशणाच केल्ली खड्डेमुक्त रस्त्यांची. घोशणेची वाफ जावनय ती विरूनय गेली. मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले तशे रस्ते अजूनय गोंयकारांक मेळनात. देखून परत परत एक्टिविस्टांक रस्त्यार देंवचें पडटा. पळयात सालिगांवचो रिपोर्ट. सालिगांव पिलेन रस्त्याची आयज जर आमी परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. ह्या रस्त्याचेर होणे पडलेले आसा आणि हांगासरल्यान येरादारी करप्यांक खूबच त्रास सोंसचे पडटा. खंय तरी आयज जी ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी आयज तेचेर नदर दवरपाची गरज आसा. बिकॉज आतां पावसूय पडटा आणि सगळें जे उदक आसा ह्या होण्यांनी भरता आणि येरादारी करप्यांक खूबच त्रास सोंसचे पडटा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्त्याचेर खड्डे पडलेले आसा ते बेगीनच्या बेगीन कितें तरी तोडगो काडून हे खड्डे आयज भिजोवपाची गरज आसा. मिलान बरे रस्तो केल्लो न्यू हॉट मिक्स
आता हो टिकलीचे केला मिक्स ते उरलेले व्हावून जवळजवळ करोडांनी रुपया आता सर्वसामान्याच्या टॅक्साचो पयसो कसो वाट लागल्या ती पळया. एके सायडीक म्हणटा कितें विकसीत भारत, विकसीत गोवा आनी हे विकसीत सालिगांव कशें विकसीत आहा पळय ते तुमीच पळयात खंय. हांगर शेकड्यांनी लोक आमचे 2-3 वर्सांक मेले एक्सिडेंटान स्पेशली आनी हो जो स्पॉट आसा नाको आसा पळय हो कनेक्टेड कलांगूट वता. त्या जाग्यार टुरिस्ट मॅक्झिमम ह्या जाग्यार येता पळय त्या जाग्यार एक्चुअली रस्ते कशे आसपाक जाय, स्मूथ आसपाक जाय. आतां ह्या मतदारसंघाचो आमदार कोण केदार नायक ताका काय म्हणपाचें ना, ताका म्हटलें की ताका मिरची लागता. प्रश्न मुख्यमंत्र्याक जे PWD खातें मुख्यमंत्री सांबाळटा पळय तेणी हरशीं खरें म्हणचें इमिजिएटली लक्ष घालून हें इमिजिएटली जावपाक जाय. आतां थंय शेण थापपाचें सुरू केल्लें आहा फातर घालून माती घालून. ही फक्त लोकांक पानां पुसपाची कामां. जेन्ना कोण खरोच अगर कोण मरतलो पळय न्हू तेन्ना सरकार म्हाका दिसता दोळे उगडटलो. सरकारा कडेन मागणी आहा इमिजिएटली एक खड्डे पुरोवपाचे आनी लोकांक एक सुट्टीची सेफ्टी दिवची. टिका अशी जाता थळावो आमदार सालिगांवचे डेव्हलपमेंट करपाक मेळचे म्हण खंय भाजपात गेलो तरीकय लायट, उदक, रस्ते सारक्यो सुविधा दिवपाक शकलो ना खंय. आयकात राजेश दाबोळकराक कितें म्हणपाचें आसा ते. जो आमदार काँग्रेसचे निवडून येवन बीजेपीन गेलो कित्या खातीर सगळे देवांक बिवांक फोटोन गेलो कित्या खातीर गेल्लो तो आपल्याक सालिगांवचे डेव्हलपमेंट करपाक जाय. बरोबर काय ना माध्यमांकूय सांगलें लोकांकूय सांगला पूण डेव्हलपमेंट करपा खातीर बीजेपीन गेला म्हणून. आनी हें पयल्या उपरांत कळटा मरे कसलें डेव्हलपमेंट तें. अरे सादे तर रस्ते डिलिव्हर करूं शकना तूं, लायट दिवंक शकना तूं, उदक दिवंक शकना जाल्यार आमदार कसलो रे तूं. आमदाराचें काम कशें जॉब की पडले पाड येवन आमकां 4 गोश्टी दी. 4 गोश्टी म्हणजे भायर सरल्या उपरांत सकाळी रस्ते जाय आमकां, घरा कडेन रातचो न्हिदतना लायट जाय आनी तिसरें उदक. ह्योच तर गोश्टी तुमी दिवंक शकना जाल्यार आमदार कसलो तर तूं. काम करता पळय तेणें तर बरें काम केलें पॉलिटिक्स जाल्यार ही परिस्थिती येवची नासली न्हू. त्याच्यावर स्कॅम दिसता हे स्कॅमी सगळे गोंयांत चल्ले स्कॅमां कितल्या तेंचे अंदाज काडूंक शकना तूं. हे अंदाज फक्त तांकां कितें आहा हो पयसो आमचो परत तो सांगता सर्वसामान्याच्या टॅक्साचो पयसो हेंच्यांनी कशी वाटल्या तुमी पळया. म्हाका काय ना इमिजिएटली लोकांक सेफ्टी दिवची घे. एक्सिडेंट जावन लोक मरतात, कोणाचो भुरगो मरता, कोणाचे आवय मरता, कोणाचे बापूय मरता, तांकां सेफ्टी गावची. इमिजिएटली सरकारान खड्डे न्हू कंप्लीट करतो रस्तो त्या कॉन्ट्रॅक्टरान करून घेवपाक जावो. ज्या कॉन्ट्रॅक्टर लोक केल्लो पळय न्हू तेजे कडल्यान करून घेवपाक जावो. पयशे ताका परत ते दिवंक जायना. हे आता परिस्थिती रस्त्याची एव्हरी इयर अशी असता काय ह्याच वर्स अशें जालें. हे पळय हे जे काही पत्रकार आसा ह्याच रस्त्यान येवपी तांकां विचार तूं एव्हरी इयर हे फक्त कितें जाणा तेंची पोटां भरपाची कॉन्ट्रॅक्टरांची. खरें म्हणशात तेंचे FIR रजिस्टर जावपाक जावो. पयशे तेंचे कडल्यान रिकवर करून घेवपाक जाय. परत परत आमचे पयशे घाला परत रिपेर करता अर्थ ना हेका. FIR रजिस्टर खरें म्हणटलें कॉन्ट्रॅक्टर जावपूच जावो. कितें हांगर मेल्या उपरांत कितें आतां कोणाय जबाबदारी ती खड्ड्यान पडून आतां प्रत्येक जण खड्डो वाटोवपाचो प्रयत्न करता. पळय मरे कशें. गोवा 365 खातीर नितिशा गांवकर आनी सानिका नागवेकर. नीट UGची परीक्षा वादात सापडल्या. पुराय देशात हो विषय बरोच गाजता. नीट परीक्षा परत घेयात NSUI हे विद्यार्थी संघटनेन मागला. पळयात पुराय बातमी. UGC नेट जून परीक्षा रद्द जाली. परीक्षे वेळार कागद लीक, अनियमितताय, वेळ वचपाच्या आरोपांक लागून हो सगळो वाद जाला. देखून फकत गोंय न्हय जाल्यार भारतभर हाचो परिणाम जालो. NSUIचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अहराज मुल्ला आनी प्रदेशाध्यक्ष नौशाद चौधरीन पणजे काँग्रेस हाऊसात पत्रकार परिशद घेतली. नीट परीक्षा परत घेयसर आमी झगडटले. देशभरच्या विद्यार्थ्यांक पुराय तेंको आशिल्ल्याचेय NSUIन सांगले. The reason for calling this press conference is with the issue of NEET, the NEET paper leak and the NEET scam that has happened across the country. More than 25 lakh students across India have been affected by the NEET, and this paper leak, there have been proofs that have come out in Bihar, in Gujarat, wherein people have also been arrested for the paper leak. So it is but natural and but clear that the paper leak has happened. The Education Minister of India, Mr. Dharmendra Pradhan, has also agreed that there has been a scam that has happened and he will take action. But what action and what justice the 25 lakh students of India will get has not been confirmed. The NSUI has demanded for 2 things across India, that is a ban on the NTA that has conducted the examination, and time and again they have been involved in scams and paper leaks. And second thing is that a re-NEET has to take place. Re-NEET because if the paper was leaked and students already had the paper from various states, which means that injustice has happened to those students who have studied, to those students who are future doctors,
to those students who deserve to be future doctors, and certain fraud people will be doctors in future. If these fraud people become doctors in future, the medical state of our future is in danger. डॉक्टर्स प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. थोड्याच वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं आमचो गोंयचो कितें हाल जाल्लो ड्यू टू कोवीड तुमकां खबर आहा. वी वर नॉट गेटिंग क्वॉलिटी डॉक्टर्स कमी पडटाले आमकां. डॉक्टर्स पेशंट रेशियो पयलींच कमी आहा इंडियेन, आनी वी आर हॅविंग अ लॅक ऑफ क्वॉलिटी डॉक्टर्स. आनी हे आसतना गोंयचो CM तो स्वता एक डॉक्टर, ताणें आजून पर्यंत कांयच डिसिजन घेवंक ना, कांयच एफर्ट्स घालूंक ना इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन स्टुडंट्स. बिकॉज दीस 4,000+ स्टुडंट्स हू हॅव आन्सर्ड नीट, ज्यांच्यांनी दीस रात एक केला आनी नीट आन्सर केला टू गेट एन एडमिशन, तांकांच एडमिशन मेळना. आनी इन दीस ऑल इंडिया कोटा जे लोक पयशे दिवन पेपर लीक घेवन आन्सर करून जे हांगा येतले, दे वील ट्रीट आर गोवन पीपल. So this is a threat to all our Goans. So as a education minister also and as a doctor himself, ताणें आजून पर्यंत एक लेटर सुद्दां बरोवंक नासतलो धर्मेंद्र प्रधानाक की कितें आसा ती कारवाय कर म्हणून. आतां तेंच्यांनी CBI इन्क्वायरी केला आनी कितलेशे राज्यान 4-5 राज्यान अरेस्ट सुद्दां जालेले आहा की पेपर लीक जाला म्हणून. पूण तुमकां जेन्ना कळ्ळा की पेपर लीक जाला, अरेस्ट सुद्दां जाला, पूण आजून पर्यंत तुमच्यानी रिनीट कित्याक घेना. NTA एग्जाम असली, NTA नेट एग्जाम असली, नेट एग्जाम जाली, दुसऱ्या दिसा ती एग्जाम कॅन्सल केली. कित्याक कॅन्सल केली? तांच्यांनी म्हटलें की डिस्क्रिपन्सीज असले म्हणून. सो ती एग्जाम तुमच्यांनी कॅन्सल केली रोखडीच. आनी ही एग्जाम ज्या एग्जामीन कितलेशे राज्यांत अरेस्ट जालेले आहा लोक, ज्या एग्जामीक कितलेशे राज्यान लीक जाला म्हणून ते FIRान बरयल्ले आहा, आजून पर्यंत त्या एग्जामीचे अगेन्स्ट कांयच डिसिजन घेना, कांयच कारवाई फुडें वचना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रातभर पावस झडलो, तेका लागून बुधवारा थंड अणभवपाक मेळ्ळें. दीसभर उटंगाराचो पावस पडलो. फुडले 2 दीस तरी हवामान अशेंच उरतलें. पावसात ही वाढ जाल्ल्यान येता त्या दिसांनी तापमान ल्हव देंवतले. सप्तकाच्या शेवटाक चड करून 20च्या दशकात चड तापमान परतून येवपाची शक्यताय आसा. पूण बेरेस्तारात चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 32 आनी 26 असो अदमास आसा. आतां IMDन 7 तारखे मेरेन राज्याक येल्लो अलर्ट दवरला. ह्या काळात वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. नागरिकांनी सादूर रावन प्रवास करचो हवामान विभागान आवाहन केला. 7 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट. येता त्या दिसांनी उटंगाराचो पावस. बेरेस्तारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. 5 तारखे मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.